आमी क्रिस्त येण्याच्या काळांत आसा, क्रिस्ताच्या येण्याक आमी रावता आनी नातालांची तयारी जाता. अशेंच एक दीस एके इगोर्जेंत नातालांची तयारी जाताली, गोठो केल्लो आनी पाद्रीन ह्या गोठ्यान दवरूंक नव्योच इमाज्यो घेतल्यो आनी नातालां दिसा ह्यो इमाज्यो दवरून तो गोठो सुबयलो. पूण कितें, नातालां दिसा जेजूची इमाजूच ना. कोण घेवन गेलो. पाद्री पिकार जालो. एटलिस्ट तो मेंढऱ्याक आनी राखण्याक तरी व्हरपाचो मेन इमाज वेली, जेजूची इमाज ना जाली. आसूं, म्हारोग इमाज हाडलेल्यो त्यो ना जाल्यो. दिसता न्हू, कांय दिसांनी ह्याच पाद्रीक एके भाशेन संदेसांव येता. कोण तरी बरो ना, पिडेस्तांची मागणेक आपयता. एक वस्तोरी कॅन्सराक सांपडली, आपली मोन्नाची तोणीर पावल्ली व्यथा दिवंक. आनी दिसता न्हू, हो पाद्री पिडेस्तांची मागणी दिता आसतना तो पळयता ही वस्तोरी तिच्या माने सकयल उशें आसा, त्या उशांतल्यान एक ल्हानसो हात भायर सरता, इमाजीचो हात. आनी ह्या पाद्रीन ह्या उशाक हात घालो आनी पळोवंक गेल्यार जेजूची इमाज ल्हान, आनी तीच ती इगोर्जींतली गोठ्यांतली इमाज. पाद्रीन विचारलें, ही इमाज हांगासर कशी पावली ह्या उशा सकयल? तेन्ना दिसता न्हू, ही ओस्तोरेचो जी कॅन्सराक सांपडली, पिडेंत आसली, मोन्नाची तोणीर आसली, तिचो सुपुल्लो भुरगो मान पोंदा घालून बाडे येता आनी म्हणटा, फादर सॉरी, हांवें हाडलोली तुजी गोठ्यांतली इमाज. बाबा कित्याक? पाद्रीन विचार केलो. फादर, नातालां दिसा तुवेंनूच सांगलेलें, जेजू जल्मला आमकां कुशालकाय दिवंक, संतोश दिवंक, आनी जाचे लागीं जेजू आसा तो कुशाल आसतलो. फादर, हांवें तुजी गोठ्यांतली इमाज हाडली, जेजू काडलो आनी म्हजे मामीच्या उशा पोंदा दवरलो. कित्याक? दोन दिसा म्हजी मामी म्हाका कांक्यान घेवन रडटा आनी म्हणटा, बाबा थोडेच दीस उरल्यात रे, तूं कुशाल राव. हांवें इमाज हाडली आनी उशा पोंदा घातली, एटलिस्ट हो जेजू तिका कुशालकाय दितलो म्हणून, तिची दुकां पुसतलो म्हणून. दिसता न्हू, हो भुरगो आयज आमकांय बी एक संदेश दिता, मोठो संदेश. खोरी कुशालकाय देवूच दिता, जेजूच दिता. कोणाक कुशालकाय जाय? आमकां सगल्यांक. आमी सगळीं कुशालकाय सोदता, भितरल्यान रडटात, आमी दुखांत आसात. हें दूख एके पावटी सांगूंक जायना. घोडी मोगी मेला म्हजो, घोडी मोगयाच्यान म्हाका सोडला जायत, घात केलो आनी सोडलो म्हाका, ब्रेकअप केलो, चीट केलो, जावं म्हजे फॅमिलीन म्हाका सोडला जायत, म्हजी आवय बापूय म्हाका कॅर करिनात जायत, म्हजी भुरगीं म्हाका कॅर करिनात, घोडी हांव रिणांत आसा जायत, घोडी वावरा जाग्यार म्हाका त्रास पडटात जायत, कोणें तरी म्हजें सोशल मिडियाचेर नांव पिड्यार केलां जायत. दूख दूख दूख. आनी आमी कुशालकाय सोदता. पूण खरी कुशालकाय सोदतना मातशा चूक जाता. हांव भायली सोदतां, पूण ती भायली कुशालकाय चड, जावं ती वस्तूंनी, जावं सुवात, उमकी सुवात आमकां कुशालकाय दिता, ती चड तें पुरोना. देव दिता ती खरी कुशालकाय आनी ती बेगीन सोरोना. आनी असलीच कुशालकाय अणभवली एलिझाबेथीन, आंकवार मारीन आनी फ्रांसीस शावेरान. आनी तांची कुशालकाय ती सोरोंक ना, काबार जावंक ना. तांणी देवाक अणभवलो आनी ही कुशालकाय तांणी जियेली आनी दुसऱ्यांकूय शिंपडायली. दिसता न्हू, आयचें शिव वर्तमान कालच्या शिव वर्तमानाचें कंटिन्युएशन. आनी आमी पळयता कालच्या शिव वर्तमानान एनाउन्सिएशन मिस्ट्री आमकां दिसती पडटा. देवदूत येवन आंकवार मारेक बरो संदेश दिता, तूं देवाची आवय जावची आसा. पयलीं आंकवार मारेन देवाक अणभवलो, त्रिएक देवाक, आनी त्या पासून ती कुशाल जावंक पावली. देव बापाक अणभवलो, देव बापाचो संदेश गाब्रिएल दूत घेवन आयलो, देवाचो पूत तिच्या कुसव्यांत रचलो आनी पवित्र आत्म्या उदेशी ताचे कुरपेन हें नॉवल घडलें. ती पवित्र आत्म्याक पयलीं अणभवता आनी त्या पासून मुखार आगवड परिस्थिती येतल्यो पूण भियेना. कुशालकायेन ओय म्हणटा, हांव तुजी चाकूण सर्वेस्परा. आनी कुशालकाय इतली तिची वत्ता भायर आनी ती धांवता दुसऱ्याक कुशालकाय वांटूंक.
कशे भाशेन सेवेंतल्यान आनी आयज आमी आयच्या शिव वर्तमानांत भितर सरता. गेली ती धांवन जी कुशालकाय पयलो देवाक अणभवून कुशालकाय मेळ्ळी ती आतां वांटूंक वेता एलिझाबेथीक आपले सोयरी. एलिझाबेथी कुशालकाय सोदताली. इश्टानो, कालच्याच दिसा गाब्रियल दूत तिका सांगता मारीक, पळय तुजी सोयरी एलिझाबेथ वांसडी आसली, ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा. वांसडी आसली इश्टानो. आनी त्या काळार आनी हांव म्हणटा आतांच्याय काळार भुरग्यां नासप म्हणल्यार जायतीं जाण वेगळे तरेन पडयतात. एक एक फावटी तें जोडें मान खाला घालून भोंवता. कित्याक आदीं आसलें तें आतांय आसा. त्या काळार भुरग्यां नासलें जाल्यार ती शिरापाक सांपडल्यान तांचेर वायट आसा. असली परिस्थिती एलिझाबेथीक जाकारियासाकूय आयली. तिवूय कुशालकाय सोदताली देवान एटलिस्ट एक तरी भुरगें दिलें आमी कुशाल आसतलीं. लोक कितें कितें म्हणटाले आयज देखून म्हणटात ती झगडीं जाता जाल्यार कोणाय भुरगीं ना रोखडेंच जिजोड तिची उतरां भायर काडटात. ते भाशेन तांकांय घोडी आयकूंक पडलें जायत. आनी त्या पासत एलिझाबेथूय कुशालकाय सोदताली. आनी देवान पळयात कितें केलें तें. देव तिका आवयपणाचें देणें दिता कुशालकाय आनी दुपेट वाडटा कुशालकाय. आंकवार मारिया आतां त्या जेजूक देवाक घेवन येता भेटूंक. थंयसर मुलाखत जाता. देव मनशाक भेटता. जेजू आंकवार मारयेच्या कुसव्यान आनी जुआं बातिस्त एलिझाबेथीच्या कुसव्यान दोगांय मेळटात. आनी एके वाटेन जुआंव जरी तर कुसव्यांत उडी मारता कुशालकायेन, एलिझाबेथीचें काळीज कुशालकायेन उडी मारता आनी आंकवार मारयेची तोखणाय करता. म्हणून हें म्हाका खंयचें फावो जालें. सोम्याची आवय म्हज्या घरांत येवंक देवाक अणभवले उपरांत एलिझाबेथूय कुशाल जाता. आनी हेंच आमी पळयता सान फ्रांसीस शावेराचे जिवितांत. इश्टानो, ताकाय कुशालकाय जाय आसली. ताकाय व्हडलो मनीस जावंक जाय आसलो आनी कुशाल मनीस जावंक सोदतालो तो. पूण कुशालकाय भायले वस्तूंनी तो सोदतालो, जे भाशेन हांव आनी तूं घोडी जायते फावटी सोदता. पूण देव ताका आपलो अणभव दिता. भाग्यवंत इनास लोयला उदेशी आपलें उतर ताका पाठयता. पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां ताच्या कानार सादतात आनी ताच्या काळजाचेर खांतोयता. आनी ताका आपलो दैवीक अणभव दिवन कोरी कुशालकाय बाबा भायर ना, ती देवान आसा, जेजू दिता. आनी ही जेन्ना ताका मेळटा तो सगळें सोडटा. सगळें सोडटा. तो आपलो गांव देश देखून सोडून येता. जायत्यो आगवड परिस्थिती ताकाय फुडो करूंक पडलो. कोस्ट पडले, ताका त्रास पडले बाड्या. पूण ह्या त्रासान दुखान कोश्टान देखून तो कुशाल आसलो. बाबा म्हाका त्रास पडले, देव म्हजो मोग करिना, काय चल हांव वेता, हांव मागीर सोडून कुशाल आसलो. आनी कुशाल मेलोय बी. आनी आयज त्या पासत दिसता न्हू ताची इतली कुशालकाय जाली, ताची कुशालकाय काबार जावंक ना. आनी ताची सांगाता ताची कूडूय मातयेन काबार जावंक ना. कित्याक ताणें सोदली ती म्हणल्यार कोरी कुशालकाय जी काबार जायना. ती आयज देखून आमी ताका मेळूंक येतात तेन्ना आमी कुशाल जातात. ह्या भाग्यवंताक लागीं पडोवन कितलो भाग्यवंत तो आसलो. हो देवीक अणभव आमकां मेळटा. आनी ताणें जी अणभवली कोरी कुशालकाय तिचो मातशें जोडोवंक आमकांय मेळटा. ग्लिम्स ऑफ द ट्रू जॉय. इश्टानो, आयज सेवादोर आमकांय तेंच करूंक उलो मारता. आमी सगळीं कुशालकाय सोदता, पूण कोरी कुशालकाय फक्त देवान मेळटली. त्या पासत पयले सुवातेर हो आयचो सेवादोर आमकां उलो मारता देवाक अणभवूंक, ती कुशालकाय जिवंक देवाची आनी ती दुसऱ्यांक वांटूंक. त्या पासत पयलो आमी देवाक अणभवूंक जाय. आनी कसले भाशेन आमी अणभवता इश्टानो, आमकां जायती संदी मेळटा. साक्रामेंता उदेशीर आमी देवाक अणभवता. देवाचें उतर आमकां ताचो अणभव दिता. जावं वेगवेगळे आमी मागणें करता तेन्ना आमकां देवाचो अणभव मेळटा. वेगवेगळीं मनशां देवाची ओळख दितात तेन्ना आमकां देवाचो अणभव मेळटा. आनी होच अणभव इश्टानो आमकां देवाची कोरी कुशालकाय संतोश आमकां मेळयतलो. त्या पासत दर संदी आमकां मेळटा, देवाचो अणभव आमी घेता, ती आमकां कुशालकाय दिवंक गरज. पूण खऱ्यांनीच हांव हो देवाचो अणभव घेवन कोरी कुशालकाय सोदतां काय जायते फावटी मनशाची चूक जाता. हांव दुखी आसा जाल्यार कितें करता, हांव कुशालकाय सोदूंक चल आतां एक बाटली घेतली, एक बोडा घातले, चल बांदाचेर गेलो, चल दोर सोडया, पिया आनी कुशाल जावया. जायते फावटी आमचे इश्टां दुखी आसतात, यो रे चल या गादेचेर या, थंयसर कुशालकाय मेळटली. केन्ना तरी हांव म्हज्या इश्टाक जो दुखांत आसा ताका हांव देवा बोली हाडटा काय तो सारकी कुशालकाय दितलो म्हणून.
हांव बांदार वेतां जायत, गादयेर वेतां जायत, पूण देवा सुरशी हांव येतां काय? जायते पावटी म्हजो मोगी सोडटा, चीट कोत्ता म्हाका, वेतां हांव वचोन ताचे फुडें रडटां, कित्याक सोडलो म्हाका, सोडी नाका गो, म्हाका सोडी नाका रे, हांव तुजो मोग करतां. इश्टानो, तींच दुखां जरी तर देवा मुखार घडोयल्लीं, तो म्हाका कोरी एके भाशेन कुशालकाय दिवंक पावतलो आसलो. हांव दुखां ना ते सुवातेर घडोयतां, हांव म्हजें दूख ना ते सुवातेर वचोन सांगतां. देवाचो अनुभव घेवचे सुवातेर आनी कोरी कुशालकाय अनुभवचे सुवातेर दुसरे कडेन वेतां आनी हांव दुखांतूच बुडलेलो आसतां. आयज पयलो संदेश म्हाका देव दिता तो म्हणल्यार देवाचो अनुभव घे. देवा सरशीं तो खरो संतोश आनी कुशालकाय दितलो. आनी हो मेळटा तो कुशालकाय आनी संतोश आमी आमकांच धरूंक फावना, तो दुसऱ्यांक दिवंक जाय. इश्टानो, तो दुसऱ्यांक वांटूंक जाय. जे भाशेन आंकवार मारिया गेली धांवोन, दोणवणान गेली, हो कुशालकाय ही कुशालकाय शिंपडावंक. आयज इश्टानो, आमकां जाय तो देवाचो अनुभव मेळटा. हांव मिसांत येतां, पूण मिसांतल्यान वेतां तेन्ना घरा कितल्या जाणांक हांव दुकान घालतां काय? हांव 2 दिसां मिसांत येता जायत, पूण त्याच शेजाऱ्याक हांव सोतायतां, रस्तो दिवचो ना ताका, ताचे बाटांत कितें कितें हाडून घालतलो, ताका सोतायतलो. हांव अनुभव घेतां, पूण हांव म्हज्या सरभोंवती रावतल्यांक दुखयतां. जावं हांव मिसा एक फामील कशी म्हज्या सांगात्या बाराबून सांगाता वेतां, पूण खासगी जिवितांत हांव दुसऱ्या सांगाता भोंवतां. म्हज्या काळजांत हांव दुसऱ्या सांगाता भोंवतां, म्हज्या मोबायलाचेर वॉट्सॅपाचेर हांव दुसऱ्या सांगाता भोंवतां. मिसांत हांव म्हजे गोरकांनी गोरकारां सांगाता आयलां, पूण भायर हांव दुसऱ्या सांगाता. घोडी म्हज्यो कोरण्यो म्हज्या मोग्यांकूच दुखांत आयज घालतात. घोडी हांव वावर देवाक कुलो मारून देवाचें उतर वाचून हांव सुरू करतां, पूण 10 रुपया एक्स्ट्रा जोडूंक जाय म्हणून आडयो तिडयो कोरण्यो कोत्तां आनी 10 जाणांक दुकान घालतां करप्शन करून. इश्टानो, हे भाशेन जायत्यो वस्तू आसात आसतल्यो. हांव देवाचो अनुभव घेतां, पूण तो शिपडावंक हांव चुकतां. आयज देव आमचे लागीं उलो मारता. खरो अनुभव घेवन देवाचो कोरी कुशालकाय घेवया. ही कुशालकाय जिवन ती आमी दुसऱ्यांक शिपडावया. आयज आमकां देख एलिझाबेथ, आंकवार मारिया आनी बागेवन फ्रांसीस शावेर तांचेय देखीन हो जेजू जो आमकां कोरी कुशालकाय दिता तो ह्या आल्ताराचेर येतलो. तीच कुशालकाय अनुभवून जिवन शिपडावंक त्या जेजू लागीं आमकां कृपा मागुया.